Oya deva kakuicha Bogos papa mogacha Babuy muno ardalaka Burgyang tuja sornaka Ye Jesu au takut maka ditolong murpateta sormo jabat kangkatata ai jati sowi santa Ye Jesu au takut maka ditolong murpateta sormo jabat kangkatata ai jati sowi santa सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. माई मोगाचो स्विकाराच्या मिसाच्या बलिदानान आज किरीत भाशेन आमी देवाक दिनवासून ह्या मिसाच्या बलिदानान मागतले जेनेसा डिसोजा आपल्या जल्माचो दीस संभ्रमता देवान ताचेर आनी ताच्या सगळ्या वावराचेर आशिर्वाद घालूंक ताचे खातीर मागुया. तशेंच आज मिसाची मांडावळ सांबाळटा सांता क्रुज समुदाय पेंटा मिनी जेजू समुदाय फोंडवे हांगासर रावतले सगळे आमच्या भावा भयणांक देवान आपल्या आशिर्वादा बरो म्हूण तांचे खातीर मागुया आमच्या पाप साहेबा खातीर बरी भलायकी ताका मेळूंक आनी बेगीनूच आपलो वावर परतून ताणें सुरू करूंक ताचे खातीर मागुया. आज भावार्थाची ड्युटी पेटयतात ते गोराबे तांचे खातीर आमी मागुया. इग्रेजा फ्रेडी फर्नांडीस आनी फामील आनी होली क्रॉस निनेत क्वाद्रूस आनी फामील ह्या आमच्या भावा भयणां खातीर आमी देवाचो आशिर्वाद पळोवं म्हूण तांचे खातीर मागुया. आज किरीत भाशेन कोरेजमाचो प्राचीत काळाचो पयलो आयतार आमी अदीक आनी अदीक मागण्याची मनशां जावन आमच्या जिवितांत देवाक मानता ते भाशेन आमचें जिवीत आमी सारूंक आनी सगळीं पिडींत आसलेल्या आमच्या भावा भयणांचो उगडास करून ह्या मिसाच्या बलिदानान तांचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीचे भाव भयणीनो, आयज प्राचीत काळाचे पयले आयताराक आमचे दोन प्रांतांत चलपाचे यात्रेचो दीस. आमची जायतीं भाव भयणी प्राचिताच्या मनांत सांकवाळ आदले इगोर्जे लागीं चलोन वेतलीं. हें मनांत दवरून आयचे सेवा धर्माक बरवर्शान यात्रा चलुया, शिववर्तमानाची परगोटणारां जावुया हो विशय घेतला. यात्रेकारां आमी सोम्याचेर बरवंसो दवरून आमची यात्रा चलता. जल्मांत सुरू जाल्ली आमची भावार्थाची आनी बरवशाची यात्रा मरणांतल्यान देव जिवितांत सासणाच्या सुखान शेवटाक पावता. एकामेकाक आयकोन एकामेकाक भागा घेवन बरवशान आमी चलता. हो बरवंसो आमकां शिववर्तमानाचे परगोटणार जावंक उमेद आनी प्रेरणा दिता. तर हे मिसा बलिदानांत वांटो घेतना आमचे दिसपटे जिवितांत आमचे मिसां फुडें व्हरोन बरे खोबरेची परगोटणारां जावंक कृपा मागुया. बरोसो आमकां फटयना अशें पाप साहेब आपल्या दाखल्यांत स्पेस नॉन कॉन्फुंदीत हातून बरोवन आमकां बरवंसो आमकां कशे तरेन फटयना हाची आमकां किरीत भाशेन उगडास करता.
बरवशाची यात्रा आमी चलतना बाबा भयणीनो जायते पावटी घडयेक आमी शुभ वर्तमान परगटूंक विसरल्या. ह्या वेळार आमचे हात जोडुया, आमचे दोळे दाखुया आनी आमचे चुकीचे बोगसणे देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमी मागुया. सोम्या जेजू, फातराचे उंडे करूंक तुका पदवी आसली, पूण तूं तुजेच पासत जेलोय ना. गरज तेन्ना उंडे आनी मासडी घेवन तुजेच पदवेन हजार लोकांची भूक तुवें मारली. कांय पावटी आमी दुसऱ्यांच्यो गरजो विसरून आमचेच पासत जियेता. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतको सोम्या काकुतको. क्रिस्ता जेजू, तुजी पदवी आनी महिमा तुज्या कोश्टा मरणा वरवीं बापाची खुशी पूर्ण करून तुवें दाखयली. पूण सायबा, आमी जायते पावटी संवसाराची पदवी आनी महिमा जोडूंक वांकडी वाट आमी विचून काडल्यात. आमी जायते पावटी वांकडे वाटेन चल्ल्या. संवसाराचो मान घेवंक आडगा नाडगा आमी केल्यात. आमी चुकल्या. क्रिस्ता काकुतको क्रिस्ता काकुतको. सोम्या जेजू, देवचाराच्या सांगण्या प्रमाणे न्हय पूण बापाची खुशी वळखून घेवंक ताच्याच हातान तुजें जिवीत आनी आत्मो तुवें ओंपलोय. पूण जायते पावटी कोश्टा आडकोळी मदें, कोश्टा त्रासा मदें, आमचेर येतेल्या वायटव्या वेळार आमचें जिवीत आनी आत्मो बापाच्या हातांत आमी ओंपूंक ना. आमी जायते पावटी बापाचे शेणल्या. आमी घडयेक दुसऱ्या देवाशी गेल्या. आमी घडयेक देवाक दुबावल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतको सोम्या काकुतको. सोर पदवेदार देव, आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, पवित्र आत्म्यान भरलेलो तुजो पूत जेजू स्नान घेतूच अरोण्यांत गेलो. तुवें 40 दिसांच्या उपासान आनी देवचाराच्या ताळण्यान वरवीं ताची परिक्षा जाली आनी तो जैतिबोन जालो. तशेंच आमकां तुज्या आपणायलोल्या भुरग्यांक तूं पवित्र आत्म्यान भरताय आनी आमचे जिणेन दडवण करूंक आनी देवचारा लागीं झुजूंक आपयताय. हे परिक्षेंत आमी तुका विस्वाशी रावंक आनी जैतिबोन जावंक तुज्या पवित्र आत्म्याचे आमकां बोड दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवून चलयता सासणाच्या सासणांक. दुसरे सुमोर्तीचे पुस्तका वेले वाचप. मोइसेस आपले पोरजे कडेन असो उलयलो. उपरांत यादनीक तुज्या हातांतलो पांटुलो घेतलो आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचे वेदी मुखार दवरतलो. उपरांत सर्वेस्परा तुज्या देवा मुखार तूं अशें उलयतलोय. म्हजो बापूय जावन आसलो एक आरामेकार आनी गांव नासतना हांगा थंय तो भोंवतालो. तो इजिप्ताक गेलो आनी थंय आपणा बरोबर ताणें थोड्या मनशाक व्हरून एक पोरको मनीस कसो आपले बिराड केलें. आनी थंय त्या मनशाची संख्या वाडोन गेली आनी ती एक व्हड पदवेदार आनी अगोणीत परजा जाली. इजिप्तकारांनी आमकां बरे भाशेन वागयली ना. तांणी आमकां त्रास दिले आनी आमकां चाकरां केली. मागीर आमी सर्वेस्पराक आमच्या पुर्वजाच्या देवाक उलो मारून आनी सर्वेस्परान आमचो उलो आयकलो. आनी ताणें आमचे दोग कोश्ट आनी गुलामपण पळयलीं. तेन्ना सर्वेस्परान आपले पदवेन आनी बळान
आनी व्हड भिरांतीची ओचोरया आनी अजापां करून आमकां इजिप्तांतली भायर काडली. आमकां हांगा हाडून हो देस ताणें आमकां दिलो. ह्या देसांत दूद आनी मोव व्हांवतात. आतां सर्वेस्परा जी जमीन तुवें म्हाका दिल्ली तिचें पयलें फळ हांव हाडटां. आनी तुमी तें फळ सर्वेस्परा तुमच्या देवा मुखार दवरतल्यात आनी ताचे मुखार तुमी सोरपोट पडटल्यात. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. आकांतांत म्हाका पाव सर्वेस्परा. परतून म्हणया, आकांतांत म्हाका पाव सर्वेस्परा. जो मनीस भोव वर्त्या देवाक शेरोणां येता आनी सोर पदवेदाराचे सावळेक बिराड घेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जबाब, आकांतांत म्हाका पाव सर्वेस्परा. तर तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना. तुज्या तोंबू सोरशी पिडा पावचीच ना. खंयच्यानूय तूं वेशी, तुका राखूंक ताणें आपल्या दुतांक हुकूम घाला. जबाब, आकांतांत म्हाका पाव सर्वेस्परा. फातराक तुजो पांय आदोळना जावूंक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून दवरतले. सोरपाचेर आनी फुरशाचेर तूं चलतलोय. शिवाक आनी नागाक तूं मस्तितलोय. जबाब, आकांतांत म्हाका पाव सर्वेस्परा. तो मोगान म्हाका चिकटून रावता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका जाप दितलो. आकांतांत हांव ताच्या सांगाता आसतलो. हांव ताका वाटायतलो आनी व्हड करतलो. जबाब, आकांतांत म्हाका पाव सर्वेस्परा. भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणांनो, समूट कितें शिकयता? सोब म्हणजे आमी परगट केला त्या भावार्थाचो सोब तुमकां एकदमूच लागीं पावला. तो तुमच्या ओंठांचेर केलता आनी तुमच्या काळजांत रिगला. जेजू स्वामी म्हूण तुज्या ओंठांनी उच्चारशी जाल्यार आनी ताका देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत केलो म्हूण काळजांतान सोतमानशी जाल्यार तुजें तारण जातलें. काळजांतान सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओंठांनी उच्चारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरतात तीं सगळीं कदींच लोजेक सांपोवची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली, कित्याक सगळ्यांचो स्वामी एकलोच. आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब ग्रेस तो, कित्याक स्वामियाचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. देवाचें उतरें. देवाचो व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. हुंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. महिमा तुका सोम्या. पवित्र आत्म्यान भरून जेजू जॉर्दानांतान परत आयलो आनी आत्म्यान ताका ओरोण्यांत व्हेलो. थंय 40 दीस भर देंवचा ताका नाडीत आसलो. त्या दिसा पतीन ताणें कांयच केलें ना आनी ते दीस जातूच ताका भूक लागली. देंवचारान ताका म्हणलें,
तूं तो देवाचो पूत ह्या फातराक उंडो जावंक आज्ञा कोर. पूण जेजून ताका असो परतीपाड केलो. पवित्र पुस्तकार बरयलोलें आसा तें उंडोच खावन मनीस जियेना. उपरांत देवचारान ताका एका ऊंच जाग्यार व्हेलो आनी एकेच घडये भितर ह्या संवसारांतलीं सगलीं राजा ताका दाखोवन म्हणलें, ह्या सगल्या राजांची पदवी आनी महिमा हांव तुका दीन, कित्याक हें सगलें म्हजें स्वाधीन केलां आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांव तें दितां. तूं म्हजे पांयां पडशी जाल्यार हें सगलें तुजेंच जातलें. तेन्ना जेजून परतीपाड करून म्हणलें, बरयलोलें आसा, तुज्या सर्वेस्परा देवाक तूं नमस्कार करतलोय आनी ताकाच तूं भोसतलोय. मागीर देवचारान ताका जेरुसल्याक व्हेलो आनी देव मंदिराच्या कोडसार उबो करून ताका म्हणलें, तूं देवाचो पूत जाल्यार आंगातान सोकला उडी मार, कित्याक बरयलोलें आसा अशें, तुजो सांबाळ करूंक तो आपल्या दुतांक तुजे विशीं आज्ञा दितलो आनी आनीक एक सुवातेर तुजे पांय फातराक आडोना जावंक ते तुका आपल्या हातांनी उखलून दवरतले. पूण परतीपाड करून जेजून म्हणलोलें आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करूं नये. आनी सगल्या भासांनी ताका नाडले उपरांत देवचार नेमलोलो वेळ पावसर ताचे सोशिलो कोड सरून गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ बोर्तो मानी. मोगाड बाबा भयणीनो, आज आमी केरीत भाशेन बोरवोशाची यात्रा सांकवाड आदली इगोर्जे लागीं करता तेन्ना आमी सगलीं बोरवोशाची यात्रेकारां आनी बोरवोशान आमी चलता म्हूण आयचो सेवादोर आमकां म्हणटा, बोरवोशान यात्रा चलोवया, शुभ वर्तमानाची परगोटणारां आमी जावया. आमी तर पवित्र पुस्तकाचेर नदर मारल्यार मारिया, जुजे आनी जेसू ही खरेंच यात्रेकारां कशीं आमकां दिश्टी पडटात. पयले सुवातेर लोक गोंती करचो वेळ पावलो तेन्ना जुजे मारयेक घेवन गेलो आनी ताणें किरीत भाशेन आपली लोक गोंती करूंक जेरुसल्याक तो पावलो. थंयसर ताका खंयच जागो मेळ्ळो ना. हाका लागून परतून यात्रा करून बेथलेहेम हांगासर तो पावलो. यात्रा करता करता थंयसर ताका किरीत भाशेन परतून जागो मेळ्ळो ना आनी गोरवांच्या गोट्यान जेजूक जल्माक तो आयलो. परतून सपनान देवान ताका सांगलें, ह्या भुरग्याचो जीव काडचो आसात, हांगासरलो पडून वच. थंयतान जुजे आनी मारिया इजिप्ताक पडून गेलीं. परतून तीं यात्रेकारां कशीं गेलीं. थंयतान परतून बाबा भयणीनो आपलो दिसपटो गिरास करूंक परतून जेरुसल्याक आयलीं आनी देव मंदिरान जेजूक भेटूंक तीं गेलीं. मारयेची शुद्धी करचो दीस भरले तेन्ना परतून यात्रेकारां कशीं देव मंदिरांत तीं आयलीं. जशें जेजू 12 वर्सांचो जालो तेन्ना परतून ताका देव मंदिरांत तांणी भेट केली आनी यात्रेकारां कशीं जेजू बरोबर देव मंदिरांत पास्कांचे परबेक तीं थंयसर गेलीं. आमी कितें पळयता? कुटूंब, पवित्र कुटूंब, खेरीत भाशेन यात्रेचो कुटूंब. आमचे जिवितांत दर दिसाक ह्या संवसारांत आमी यात्रा करूंक आनी बोरवोशान ही यात्रा करूंक देव आमकां उलो मारता. ही बोरवोशान आमी यात्रा करतना दर दिसाक आमचें जिवीत आमी देवाच्या उतराचेर पातयेवन जिवंक आमकां तो उलो मारता. आयच्या दुसऱ्या सुमूर्तीच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी घेतलां आनी थंयसर आमकां कांय बरें वाचपाक मेवता. यात्रेकारांची खबर मेवता आनी थंयसर इस्रायल पोरजा किरीत भाशेन एक यात्रेकार कशी देवाक एका पाट्यांत आपले प्रथम फळ भेटयता आनी मोसेस ही याज्ञा दिता. याज्ञीक हें प्रथम फळ घेवन देव मंदिरांत आपले न्हय पूण देवान दिल्लें देणें कशें देवाक तें भेटयता. इस्रायल पोरजा जेन्ना इजिप्तान गुलामपणान जियेता तेन्ना किरीत भाशेन तांची संख्या वाडटा
आनी आपली संख्या वाडटा तेन्ना हे गुलामपणाक सगळे दोग सगळे कोश्ट सगळे संकुश्ट देवाचेर पातयेवन ती जियेतात आनी ह्या गुलामपणांतली मोजेसाच्या अधिकारा उदेशी देव तांकां सोडयता आनी तांकां भासायलेल्या देसान मोजेसाच्या फुडारा खाल तो व्हरता. तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजयनासतना हे पुर्जेक भावा भयणीनो खिरीत भाशेन देव भासायलेल्या देसान पावयता. जरी मोजेस भासायलेल्या देसान पावना तरी आरोनाच्या फुडारा खाल देव तांकां भासायलेल्या देसांत व्हरता. कित्याक गाय? कित्याक ही यात्रा ती बरे तरेन देवाचेर पातयेवन विस्वाशी पोरजा कशी यात्रेकारां आपली यात्रा चलतात. आयचें दुसरें वाचप रोमकारांक बरोवन बागेवन पावलू आमकां 3 सोतां शिकयता. पयलें सोत तो म्हणटा भावार्थान वाडूंक तुवें जेजू हो सोबी म्हूण मानून घेवचें आनी तोंडान ताका परगटचो. जितले पावटी आमच्या जिवितांत आमी सोबी म्हूण परगट्टा तितले पावटी देवाचें उतर हें शुभ खबर आमी दुसऱ्यांक परगट करता. दुसरें सोत जेजून आमकां खरेंच ताचें जिवीत कोश्ट मरण पुनर्जिवनपण हाचेरूच आमचें तारण आसा म्हूण आमी दाखोड करूंक गरज. जेन्ना म्हज्या जिवितांत कोश्ट येतात, म्हज्या जिवितांत आटे विटे येतात, म्हज्या सोम्यान आपल्या जिवितांत कोश्ट मरण जोडून ताणें आमकां तारण हाडलें हें सोत हांवें मानून घेवंक गरजेचें. आनी हाका लागून म्हजेंय तारण जातलें आनी म्हाका जिवीत मेळटलें म्हूण भावार्थान आनी बरोवशान जिवंक गरजेचें. तिसरें सोत आयच्या दिसा बागेवन पावलो आमकां म्हणटा जेजूचें नांव घेवन मागल्यार मेळटा आनी मनशाक तारणाक तोच जेजू पावयता. जेजू दर दिसाक आमी आमच्या जिवितांत आमचो खाशेली कसो आमकां तो बरवंशाचो दिवटो कसो ह्या संवसारांत चलयता. आपूण एक फुलेर कसो आमच्या जिवितांत तो भावार्थाचो फुले जावन आमकां अदीक आनी अदीक मागता तितलें तो दिता. आनी जेन्ना आमी ताचो सांगात जोडटा तेन्ना भाव भयणो आयचें वाचप आमकां म्हणटा तोच आमकां तारणाक पावयता. आयचें शुभ वर्तमान आमकां लुकाच्या शुभ वर्तमानांतलें आमी घेतलां. थंयसर तो बाबा भयणीन नाडगां करपी नाडपी जेजू खेरीत भाशेन बापाच्या मोगा कडसून पयस करूंक तो येता. केन्ना आमी वाचता जेजू जॉर्दान नदींतान बाबा भयणीनो आयचें शुभ वर्तमान आमकां म्हणटा जॉर्दान नदींतान पवित्र आत्म्यान भरून परत आयलो आनी आत्म्यान ताका अरोण्यांत व्हेलो. कितें दाखयता? पवित्र स्नान ताणें घेतलेलें आनी तुय स्वर्गांत एक ताळो आयकूंक आयलोलो ओ म्हजो अपुरबायेचो पूत ताचें तुमी आयकात. ह्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान भरून जेजू अरोण्यांत वेता. 40 दीस आनी 40 रात उपास करता. आनी जेन्ना तो उपास करता तेन्ना पयले सुवातेर भाव भयणीनो उपास सोंपता तेन्ना नाडपी देंवचार परतून ताचे सोशी येता. ह्याच देंवचारान आदाम एवेक नाडलेलो. ह्याच देंवचारान सगलें निसणटण ह्या संवसाराचें करूंक दिसपोटी वावुरलेलो. आतां देवाच्या पुताक देवाची कुशी आपलो कुरीस व्हरूंक नाडगां करूंक हो देंवचार ताची सोशी येता. आनी पयली ताळणी ताका म्हणटा तूं देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातराक उंडो जावंक आज्ञा कर. आनी भाव भयणीनो फातराचे उंडे करप आमी जाणव सोत न्हय पूण बाबा भयणीनो एक असोर फोट संवसारी मनांत आनी संवसाराचे वस्तूची आस रूस कशी करची ती देंवचार जेजूक नाडून धाडटा. खिरीत भाशेन बूक लागलेलो मनीस व्हडव्हड्यान तो आसलेलो 40 दीस बाबा भयणीनो आनी 40 रात न्हीद ना. आमी जाणो एक दीस आमकां तो न्हीद पडना. आमचो जीव कसो सोरांडटा तो आमी जाणो. जेजून मागण्यांत आसलेलो. ह्या वेळार ताका भूक लागलेली खरी पूण बाबा भयणीनो ह्या संवसाराची आशा सोडून दिवंक बापाची खुशी करूंक तो तयार आसलो. आनी त्या वेळार देंवचार ताका म्हणटा तूं देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातराक उंडे जावंक आज्ञा कर.
आनी भाऊ भयणो, त्याच वेळार ही संवसाराची आज सोडून, आपस्वार्थीपण सोडून, आपलेपण सोडून, मान सोडप, लोकां मदें आपल्याक मेळटलें सगळें वडवीकपण सोडून जेजू पयले सुवातेर आपणाकूच खाली करता. आनी कितें भाशेन ह्या परिस्थितीन तो ही उतरां काय बरी देंवचाराक परतून म्हणटा. मनीस उंड्याच वरवीं जियेना, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं जियेता. खरेंच भाऊ भयणो, आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी देवाचें उतर आमच्या जिविताचो मास करता तेन्ना गरज ना आमकां जायते फावटी घडयेक आमकां भूक तान सुद्दां लागची ना. देवाचें उतर जायते फावटी इट इज अ सोर्स ऑफ सस्टेनन्स फॉर अस. कित्याक आमच्या ओतम्यांक गरज हें देवाचें उतर. आमचें जिवीत ओदीक आनी ओदीक देवान रिगूंक तेंच देवाचें उतर आपस्वार्थीपणांतलें, आपलेपणांतलें, आमकां ह्या संवसाराच्या ताळण्यांतलें, आमच्या जिवितांत आसलेल्या सगळ्या संवसारी वस्तूचे आमकां हें उतर देवाचें पयस दवरता. दुसरी ताळणी जेजूक देंवचार दिता. मागीर देंवचारान ताका उंच जाग्यार व्हेलो आनी एकेच घडये भितर संवसारांतलीं सगळीं राजां ताका दाखोवन म्हळें, ह्या सगल्यांचेर पदवी आनी ताची महिमा हांव तुका दितलो, कित्याक म्हजें स्वाधीन हें केल्लें आसा आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांव तें दिता. म्हणजे देंवचार म्हणटा म्हजे आदीन सगळी पदवी आसा, म्हाका खुशी आसा ताकाच हांव दितलो. म्हणटच म्हज्या पांयां पडून म्हाका नमस्कार करची जाल्यार हें सगळें तुजें जातलें. भाव भयणीनो, आपणाकूच देव म्हूण समजून घेवची ही ताळणी जेजूक देंवचार दिता. आनी भाव भयणीनो, जेजू बेस बरें जाणा आसता बापाची खुशी करूंक हांव आयलां. बापाचो पूत हांव. ह्या संवसारांत ताणें म्हाका एका किरीत भाशेन म्हज्या जिवितान एक गोल दिल्लो आसा, मनशाची सोडवण करूंक, आपल्याकूच खाली करून हांवें खुर्साचें मरण सोसूंक. ही खुर्साची ताळणी म्हजी किरीत भाशेन पयस करूंक हो देंवचार म्हाका आडगां करता. आनी जेजू बाबा भयणीनो, किरीत भाशेन जी तत्वां आपल्या बापान आपल्याक दिलीं, जी आपल्या जिवितान बाबा भयणीनो शिकोवण आसली, जी आपल्यान किरीत भाशेन देवान दिल्लें सगलें आपल्याक ताचें आश्वासन जें बापान ताका पवित्र आत्म्यान बरोवन प्रेरणान ताका म्हणलेलें, हो म्हजो आपुरबायचो पूत, एकीच घडये देंवचार नाटक करूंक ते वेळार येता. आनी जेजू ताका जबाब दिवन हे ताळणेक म्हणटा, तुज्या सर्वेस्परा देवाक तूं बसतलोय आनी ताची एकल्याची सेवा करतलोय. तिसरी ताळणी बाबा भयणीनो, देंवचार जेजूक दिता. आनी काय बरी ताळणी बाबा भयणीनो, तूं देवाचो पूत जाल्यार हांगा सावन सोकला उडी मार. खंय व्हरता? जेजू जाल्याच्या देव मंदिराचे तेंगशेर तो वता आनी तुय पिनेकल आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेन, थंयसर तो अशें म्हणटा ताका. देंवचार सुद्दां पवित्र पुस्तक भाव भयणीनो ताका सारकें कोट करून सांगता. पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा, तुजो सांबाळ करूंक तो आपल्या दुतांक तुजे विशीं आज्ञा दितलो. तुज्या पांय फातराक आडोंक जावंक ते तुका आपल्या हातांनी उखलून दवरतले. स्तोत्र 91 वर्स 11 and 12. ह्या स्तोत्रांतलें देंवचार किरीत भाशेन कोट करून जेजूक ताळणेन घालता. तूं देवाचो पूत, तुजे देवदूत तुका येतले, तुजे पांय फातराक आडूंक दिवचे नात. कित्याक भियेताय? तूं देव जाल्यार तुजे पदवेचेर पातये. बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमी देवाच्या उतराचो अर्थ कितें तो आमी नोकळो. जायते फावटी देवाचें उतर आडगां करून म्हाका बऱ्याक पडटा ते भाशेन जायते फावटी हें देवाचें उतर हांव जियेतां. देवाचें उतर म्हाका म्हजें आपलेपण निस्वार्थीपणान जिवंक म्हाका आपयता. देवाचें उतर म्हाका अदीक आनी अदीक सेवे चाकरेचें मन दिवंक आपयता. देवाचें उतर म्हाका खालतो जावंक आपयता. देवाचें उतर म्हाका म्हज्या जिवितांत म्हजे त्याग करूंक आपयता. संवसारी मनान जेन्ना कोश्ट हांव करता
तेन्ना बाबा भयणीनो सगलीं म्हजेर बोटां दाखोवन म्हणटा तो दोंगेपण कोता. संवसारी मोनान जेन्ना बाबा भयणीनो संवसारी मोन जायना ते भाशेन हांव म्हाकाच देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता तेन्ना सगलीं म्हाका बोटां दाखोवन फारिझेव म्हणटात. तो दोंगीपणां करतात अशें म्हाका बोटां दाखोवन म्हज्यो खबरो कोता. असले वेळार बाबा भयणीनो देवाचें उतर आमकां किरीत भाशेन आज आश्वासन दिता आनी जेजू ह्या उतरांतल्यान किरीत भाशेन देवचाराक पयस करून म्हणटा आमकां जायते पावटी ह्या संवसारांत मान भोवमान जावं आमकां जायते पावटी अधिकार जावं तेन्ना जेजू काय बरो देवचाराक पयस करून हे ताळणेंत जाबाब दिता. सर्वेस्परा तुज्या देवाची तुवें परिक्षा करूं नाय. खरेंच म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत गुडीक हांव परिक्षा करतां काय. म्हजेर अधिकार म्हज्या जिवितांत अधिकार आसा तेन्ना म्हज्या जिवितांत बाबा भयणीनो बळ आसा. म्हाका जेन्ना दुसरो अदीक आनी अदीक म्हज्या जिवितांत अधिकार दिता तेन्ना म्हाका पावर मेवता तेन्ना म्हज्या जिवितांत कितें हांव करतां. खालतो जाता गोरवान भरता म्हजो अधिकार हांव दुरुपयोग करतां. आयच्या दिसाक आमकां करपा मागुया. आमच्या जिवितांत बाबा भयणीनो संवसारी मोन येता. आमच्या जिवितांत ह्यो 3 ताळण्यो आमकांय बाबा भयणो सगल्यो बाबा भयणो ह्या आनी दुसऱ्या वाटेन आमकां ओडून दवरतात. आमकां ताळण्यो आसात. जायते पावटी संवसारांत आमी जियेता आसतना आमी घडयेक आमचें जिवीत एके भाशेन संवसारी मोना प्रमाणे जियोंक सोदता. सोडून दी पवित्र पुस्तक अशें आमी म्हणटा. पातकाक आमी लोबदता. आयच्या दिसाक खरीच बोरवंशाची यात्रेकारां बोरवंसो आमकां फोटोयना. स्पेस नॉन कॉन्फिडीत हें आमी म्हणटा आसतना ह्या दाखल्यांत पाप साहेब आमकां म्हणटा बोरवंशाची यात्रेकारां आमी जावया. देव सगल्या बोरवंशान आमकां ह्या संवसारांत पाठयता तेन्ना ताच्या उतराचेर पातयेवन आमच्या ताळण्यांचेर झुजूंक आमच्या वायटाचेर आमी झुजून तें पयस करूंक देवाच्या उतराचेर पातयेवन आमकां कृपा मेळटली म्हणून अदीक आनी अदीक हे कृपेच्या काळांत आमचें जिवीत न्हवसरूंक वावरुया. देवाची कृपा आमकां मागून ताका मानता ते भाशेन खालतिकायेन आमचें जिवीत जिवंक ताचेच कृपेन आमकां दूर दिसाक मेळटा ते प्रवचनान मेळटा त्या उतरांतल्यान मेळटा त्या जिविताच्या घडण्यांतल्यान जिवंक आमी कृपा घेवया. हीच कृपा आमकां मेळूं म्हूण दिसपोटी मागून घेवया. उबी रावया आनी वेळार आमचो बावार्थ उच्चारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक सर पदवीदार बापाक स्वर्गार आनी प्रितुमीचार वचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबावलो आंकवार मरितान जल्मलो पोंच पिलाताकाल ताणें खूस सोंसले ताका कुसात झुल्लो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेळटांतलो जिवून जालो स्वर्गांत चडलो सर पदवीदार देव बापाच्या सुवाक बसला तुयतान शिवें मेल्ल्यांची मोची करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कॅथॉलिक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकेचें मोक्षणी कुडीचें जिवन पोवन सासणाचें जिवीत. आमीन. वयतान पळयता बेट करता आनी सोडवणीचे वाटेन आमची पावलां चलोवन व्हरता ते आमच्या सर पदवीदार बापाक आमच्या जिविताचे यात्रेन आमची पावलां सोडवणीच्या रस्त्यार घालूंक कांय गरजो आता त्याच बापा मुखार आमी दवरुया. पवित्र सोबेच्या वडिलांनी जिविताचे यात्रेंत बोरवांसो पळोवंक आपले पोरजेक शिकोवंक आनी हे वरवीं तांकां शुभ वर्तमानाची परगोटणारां जावंक आदार दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी कोता तुका. राजकी फुडाऱ्यांनी आपली पदवी देवातावन आयल्या म्हूण वळखून मनशाचे सेवेक आपली सोत्या वापरूंक
बरें मन तांकां मागतना आमकां गोंयकारांक सोतायतले आनी पर्यावरण वायट करतले प्रोजेक्ट्स हाडिना जावंक बापाचें बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी कोता तुका. ह्या प्राचीन कालांत आमची यात्रा बोरमाशाची जावंक आमकां वाटेर मेळटल्या कसल्या आव्हानांक मागण्यान आनी भावार्थान फुडो करून जोयतीवंत जावंक आनी अशें मेळ्ळें जोयत दुसऱ्यांकूय परगटूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी कोता तुका. जिवितांत समाधान सोडटना निराशी जावन वायट व्यसनाची गुलाम जालोल्या तरणाट्यांनी निराशीपण सोडून देवाचेर खोल भरवंसो दवरून आपली पावलां मारूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी कोता तुका. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. काकलूच सारा बापा, तुवें पातकाचो न्हय पूण पातक्यांचो मोग केलोय. आमच्या मागण्यांक कान दी आनी खरें प्राचीत करूंक तुजे ताय आमी परत येवंक आमकां तुजें बोड दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. दाना तयारी वेरार गीत घेवया. C8 पेज 31. C8. बापाक मना गोड गोड बायलो, जाय काळजाची गोरी भोवती. ताका नाका बलिदाना, जाय पेऱ्याची दया प्रिती. ओगा बापा, मागत तुगे, ओगा केली बेटोळी. ओगा बापा, मागत तुगे, ओगा केली बेटोळी. बापाक मना बांगारुपे, जाय प्रीती मोग वाडूयो. ताका नाका पयशांय बाळ, जाय दुबळ्याचो केलो हुस्को. मोगा बापा, मागत तुगे, ओगा केली बेटोळी. ओगा बापा, मागत तुगे, ओगा केली बेटोळी. मोशा बाबा भयणीने मोशान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखानी मोहिमे आमच्या नाख्ये भुवी शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सोर पदवेदार आनी भू काकलुत्सारा देवा, बोलीस बावल्यान ओशापा विस्मितां करून तुजे पोरचेक तुवें इजिप्तांतली दुयेन सोडयली आनी दूद आनी मोव व्हांवतल्या देसांत तिका पावयली. तुज्या दोयाड मोगाच्या उदीक व्हडा ओजापान तुवें आमकां पातकांतली सोडयली आनी तुजें देवीक जिवीत आनी मोग
व्हांवतल्या देसांत पावयली. हे तुजे उपकार आठून आमची दानां तुजे मुखार आमी हाडटा आनी तुजें संपूर्ण वंदन करूंक ती तुका भेटयता. बोलेपणान ती तूं मानून घे. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारान सासणाचे देवा, सूर काडयान सूत आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो 40 दीस कुडीची बूक आनी तान भागयनासतना ताणें ही आमची 40 दिसांची भोगती आपल्या उपासान पवित्र केली आनी पुर्विल्ल्या सोरपाचे सगळे फास काडून उडोवन खोटेपणाचे आमटें पयस करूंक आमकां शिकयलें. अशें पास्कांचो गूट फावो त्या मनान समोरून ह्याच पास्कांत आनंदान आमी सासणाक वांटो घेवंक पावतल्या. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराचे हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा कुराक. बावाडताचो गूड पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओळखता आनी एक सासिल्ले पियेता. तितले फावटी तूं वैभव
बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची कास तुका समर्पिता हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुळान रगोस जाल्यार आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बाब साहेबाक फिलीप नेरे आनी सिमा आमच्या बिस्मू साहेबाक आनी सगळे यादनिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजी इश्टाकुतीन मेल्ल्या समेस्तां शेंपोर जोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची विधी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती सपोती भाग्यून सुसे भाग्यून धर्म दिता आनी सर काळी तुका मानवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना म्हज्यात आपस्वार्थीपणाचेर म्हज्या पदवेचेर म्हज्या ह्या जिवितान जियेतेल्या सगल्या वायटांचेर म्हज्या जिवितान आसलेल्या हांवें ओदीक आनी आशांचेर म्हज्या जिवितान सगळे म्हजो इगो आसा ताचेर झुजूंक जेजून आमकां प्रार्थना शिकयला खतखत्यान जेजून शिकयलेलें प्रार्थना सगलीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या जे नांव पवित्र जावं जे राज सामकायो तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसवो दोयगाचा समकाली आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्म तांबडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी कुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजपूत चलयता आयज सासणाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी ओस्तो जेजू 40 दीस 40 राती बापाची कुशी करूंक ताळणेचेर विरुद्ध झुजूंक आनी आमकां जैतिवंत करूंक तो जियेलो ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगले आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारां तूं भोव पवित संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत हांव मानता सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता हे घडयेक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकपडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. Puro Jesu, tace promaico, agata so puris, tace bruno civi, anca puro Jesu, tace promaico, Zocuris, tace buno civi. Gesù melu, tace sove, rigum ravu, maca fave, sorvum montos, vorto ada, sobriamo Puro Jesu, tace promaico, taco puris, tace buno civi, Puro Jesu, tace promaico, Zocuris, tace buno civi. Gesù passò sogle ora, obultosa, kushalasa, tace muka, dusre sogor, Sanoci muta, Jamka puro Jesu, tace promaico, taco curis, tace buno civi, puro Jesu, tace promaico, taco curis, tace buno civi. प्रार्थुया. सोर पदवीदार आनी सासणाचे देवा, जेजू आमचो सोरवंडार आनी स्वर म्हूण
काळजांतान सोत मानून आमी ओंटांनी उचारला. ताच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्शिवणपणा वरवीं आमकां गुलामपणांतली सुटोवन तूं बोगसणे आनी सासणीक जिवीत दिताय म्हूण बावाट धरून वेगवेगळ्या दोंद्या भासांची आनी वेगवेगळ्या स्थिती गोतीची जावनूय एका मनाची आनी काळजाची ह्या सोडवणीच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं हो प्राचीत काळ सुफोड करूंक आमच्या सरवंडाराच्या सुबाम देण्यांनी आमा समेस्तांक बोर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं बसूया. सुमानाच्यो कोडवण्यो. गेल्या आयताराक इगोर्जेन कलेक्शन जालां 33,630 रुपया. प्राचीत काळाचो दुसरो आयतार येता त्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक 6:45 वाजता पयले मीस सेंट फ्रांसीस आसिसी समुदाय इग्रेजा वान, दुसरे मीस सगळ्या तरणाट्यांचे पॅरिश यूथ मिसाची मांडावळ करूंक. पवित्र संस्काराची बोसोण बुधवारा दिसा सांजेची 6:30 वाजता जातली. आमी सांगला ते भाशेन 10 बुधवार किरीत भाशेन जायते आमचे प्रोफेशन्स आसात तांकां आमी किरीत भाशेन भेटयल्यात. म्हणटचो पयलो बुधवार सांजेचो आमी ह्या कोरेजमाच्या काळांत भेटयता. एड्युकेशनल सर्विसीस जितली आमची भावा भयणां शिकयतात, जावं ती ट्युशन घेतात, जावं कोण आपल्या घरांत बरे तरेन एक टिचर कशी वावुरतात, जावं ती मॅनेजमेंटांत आसात, जावं ती ऑफिसान वावर करतात, जावं दुसरो हेर सेवा दितात स्कॉलान MTS म्हणटात ते भाशेन, तांकां सगल्यांक हें पवित्र ओर आसा. किरीत भाशेन तुमी ह्या पवित्र ओराक येवचें. आमी सांतिस्म मुखार हाडून तुमकां किरीत भाशेन आशिर्वाद त्या दिसा जोण एकल्याक दितले. म्हणटकूच तुमचे खातीर किरीत भाशेन हो आमी बुधवार भेटयता 6:30 वाजता सांजेचो. शुक्रारा दिसा किरीत भाशेन पवित्र ओर सकाळचें 6:30 वाजता जातलें आनी सांजेच्या 5:30 वाजता कुर्साची वाट आनी मीस जातले. उपरांत सांजेच्या मिसाची मांडावळ करूंक टीम फॉर स्मॉल क्रिस्टियन कम्युनिटीज. आयताराचें ऑब्लिगेशन मीस सदांचे परी सोनवाराक आमचे इगोर्जेन जातलें आनी कपेलानूय जातलें म्हूण कळयता. 16 तारखेर कॅटेकिझम प्रॅक्टीस फॉर एन्युअल डे वे ऑफ द क्रॉस किरीत भाशेन भुरग्यांक. 23 तारखेर मार्चाचे कॅटेकिझमाची थँक्स गिवींग, दोतोनीच्या भुरग्यांचें थँक्स गिवींग मास, दिनवासनीचें बलिदान ते दिसात 8:30 वाजता भेटयतली आनी उपरांत तांचो कार्यक्रम आसतलो आनी प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जातलें. समुदायाच्यो जमाती हे भाशेन आयचे दिसा समुदाय सेंट ट्रिजा ऑफ कोलकाता समुदाय देवसवाग्रांत एडलीन फर्नांडीस हाच्या घरांत 5:30 वाजता. फाल्यांचे दिसा सेंट विन्संट पालोटी समुदाय रेजिना मुंदी जुजे सोजा हाच्या घरांत 5:30 वाजता. फाल्यांचे दिसा सेंट पिटर समुदाय वालीस सायड मारिया सांचीस हाच्या घरांत 5 वाजता. 11 तारखेर सेंट फ्रांसीस आसिसी समुदाय इग्रेजा 1 and 2 आसीस नुनीस हाच्या घरांत 6:30 वाजता. 28 तारखेर मार्चाचे जिना पेंटा आनी फोंडवे किरीत भाशेन 400 वर्सांची कार्यक्रम करता. 400 years of Christian faith by organizing a Lenten तियात्र दवरतात फुंक्या घे. तियात्राचो दिग्दर्शपी फादर डॉयल. किरीत भाशेन 7:30 वाजता आमच्या इगोर्जेच्या आंगणांत जातलो. फुंक्याक तो करतात. म्हणटच कोणाक तर खुशी आसा तांकां कितेंय दिवची जाल्यार तुमी तांकां कॉन्टॅक्ट करचें. ह्या उत्सवाचें वरोस म्हणटच एक किरीत कुरपेचो, नवसरणेचो आनी मिसावांचो वेळ आमकां सगल्यांक एक उलो. तर आमी किरीत भाशेन ह्या वर्साक कुरीस भोंवडायतल्या आमच्या क्रिस्ती जिविताचो माज कसो. दर एका घोराब्यान तो कुरीस येतलो. म्हणटच आमच्या दियोसेसीच्या बेसावांक जेजूच्या मोगाच्या सोडवणच्या बोडा वरवीं बदलूंक आमची काळजां आनी आमची ल्हान क्रिस्ती समुदाय जावं दी म्हूण आमी मागता. ह्या पासत आमी किरीत भाशेन उत्सवाच्या वर्सा घराघरांत भेट दिवंक उत्सवाच्या खुर्साची प्राचीत आनी पास्कांच्या काळार एक मोलादीक सोयी कसो वेंग मारूंक ह्या कुरपेक एक फामील एक समुदाय कशी येवकार दिवन जेजूक आमच्या काळजांनी घरांनी आनी क्रिस्ती समुदायांनी आमी घेवंक किरीत भाशेन तुमकां एक कुरीस धाडटल्या. दर एक समुदाय किरीत भाशेन हो कुरीस इगोर्जेतान व्हरतल्या. आमी तुमच्या वॉट्सॅपाच्या ग्रुपाचेर आमी सगळे मागण्यांची रीत आनी हे दुसरे वस्तू धाडलेले आसात.
ते तुमी पोवचे म्हणून आमी मागता. खुरीस आमी बेंजार करून दर एक सॅक्टर लिडराक दितले तांणी तो व्हरचो आनी तुमच्या किरीत भाशेन एक एक कुटुंबांनी हे मागणें करचें म्हूण आमी मागता. आमचे फिरगोजेक देणगी आयल्या ती हे भाशेन एका बऱ्या देखणारान दिल्यात 5,000 रुपया. गुड सॅमरिटन फंड एका बऱ्या देखणारान दिल्यात 5,000 रुपया. भाऊ भयणीनो, तुमी पळयलां आसतलें 15 तारखेर मार्चाची बोपाट कॉन्फ्ररीची किरीत भाशेन मिटींग आसतली सोनवारा दिसा. हे कॉन्फ्ररीन जायते मेंबर आसात पूण कोण येना मिटिंगेक. उपकार करून मागतलो आसलो तुमी ह्या मिटिंगेक येवचें, कित्याक सुमान सांत कशे तरेन करतात ते हे कॉन्फ्ररीन किरीत भाशेन तयारी करूंक जाय. तशेंच 16 तारखेर जनरल बॉडी मिटींग इमाकलात कोसिसांव कॉन्फ्ररीची दुसरे मीस जाल्या उपरांत. आमचे गोंयचेन तुमी पळयल्यात ह्या दिसांनी आमी बांक पॉलिश करतात. बाबा भयणीनो, तुमचे लागीं आमी किरीत उलो मारता. आमकां हे बांक करूंक जायना बेश्टे आमी करिना. तुमचो आदार सहकार आसा तेन्नाच की आमी करता आनी दर एकाक आमी कितेंय ना कितेंय तुमचे लागीं मागता. तुमकां तर कोणाकूय खुशी आसा सांगला ते भाशेन एक बांक हांगा मुखार बसल्यान म्हज्या उजवे वाटेन ते थोडे बांक पॉलिश केल्यात, तुमी पळयलेत आसतले. एक बांक करूंक 3,000 रुपया. कोणाक तर खुशी आसा तांणी तुमची देणगी ऑफिसान दिवची नाजाल्यार म्हजे लागीं दिवची. आमी तुमची नांवां मागीर निमाणे वेळार एकेच पावटी घालतले. म्हणटच किरीत भाशेन देवाचेर पातयेवन आमी हो वावर फुडें व्हरता आनी आस दवरता की आमी सगळीं ह्या वावरांत आदार सहकार दितली म्हूण तुमचो आदी फुडेंच आमी देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया. सर्वेस पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. आमच्या ताळण्याचे झुजूंक, आमच्या सगळ्या आडकोडीचे झुजूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक गीत घेवया. F7 पेज 88. F7. Gesù आमचे मोदें दवरूं, एकामेका प्रितीन दिवं. सोया आमी परतून दारा, ताच्या मोगाक मुच्चां जिखूं. Gesù आमचे मोदें दवरूं, एकामेका प्रितीन दिवं. सोया आमी परतून दारा, ताच्या मोगाक मुच्चां जिखूं. Gesù चलो मोगार रस्त्यार, मोगार रस्तो आमी दवरया. बेल्या चाकरी Gesù केली, बेल्या चाकरी आमी करया. बेल्या चाकरी Gesù केली, बेल्या चाकरी आमी